आमच्या जाणट्यांनी म्हणजे आमच्या देवस्थानची ही जमीन आशिल्ली तेन्ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक दिल्ली ती 20 फाटली 25 वर्सां जाली त्याच्या पयलीं दिल्ली ती आमी बी कित्याक फुडाकार घेतलेलो कित्याक आमकां हांगा बरे बरे फॅसिलिटी मेळटली पण आज पर्यंत हांगा कांयच फॅसिलिटी ना हांगा सबंद ऑल गोंयचे भुरगे एनसीसी कॅम्पाक दिवाळी वेकेशनच्या टायमार हांगा येता सादो तांकां एक चेंजिंग रूम ना ग्रास उगवतलो म्हटल्यार पाणी ना हांगासर तेन्ना आमचो केन्ना हांगा काही प्रोग्राम आसता स्पोर्ट्साचो इव्हेंट्स आसता तेन्ना आमी स्वताहून तिचो पंपिंग करून पाणी हाडटा ग्राउंडाक शिपता लायट ना ग्राउंडार लायट आमकां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट 5-10 हजार भरून लायट हाडची घेवची पडटा एका दिसा लागून काही टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतलो हे करतलो जाल्यार आनी ते बी बुकींग करपाक पयलीं वाळपय वयचें पडटा आमकां ते बुकींग करपाची आमकां फॅसिलिटी पंचायतीन दिवपाक जाय आणि ह्या ग्राउंडाक म्हाका सांगा बेश्टो शेप्रो दिसता फक्त शेप्रोच आहा आनी ह्या ग्राउंडाक आमी पयशे कित्याक भरपाचे शेकऱ्याक हांव पोस्ट मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेर लक्ष दिवचें आनी आमकां बरेंतले बऱ्यो फॅसिलिटी हांगा दिवपाक जाय की हांगासर मोल्ले केरी आनी पर्ये 3 पंचायतीतले भुरगे प्रामुख्यान ह्या ग्राउंडार आसता सांजच्या वेळार जाता बरेचशे कॅम्प येता स्कूल यूज करता आमचे भूमिका स्कूल हे यूज करता सो हांव मागता की स्पोर्ट मिनिस्टर लागीं हांगा लक्ष घालपाचें आनी प्रॉपर फेन्सिंग प्रॉपर उदकाची लायट कनेक्शन दिवन प्रॉपर हो ग्राउंड मेंटेन्स करता